शेनवारा सकाळी कळंगुटे एका हॉटेलात पर्यटकाचो खून जालो। मेळटा ते म्हायती प्रमाण 10 जाणांचो पंगड सुरत सावन गोंयांत आयिल्लो। तातूंतल्या राजभर रामदर्शन भाई हाचो खून जालो। तांचे मदीं केस्तांव जावन हो गुन्यांव घडलो असो पुलिशेक दुबाव आसा। पुलिसांनी खुन्यांचो सोद सुरू केला। आज सकाळी तिवाय वाडो कलंगूट हांगा साकून एक अननोन मनीस जाची एज आसा 30 ते 40 वर्सां हाजी मर्डर जाली ती आमकां पुलीस स्टेशनाची रिपोर्ट जाली आनी हातूंत जे कोण एक्यूज आसा पळय तांकां बेगिनांतली बेगीन अरेस्ट करपाची आमची प्रयत्न जाले। मर्डर कसो कितल्यांक जालो मर्डर? मर्डर अंदाजे म्हाका दिसता सकाळ फुडें 5:30 ते 6:30 हातूंत भितर जावपाक जाय असो दिसता। आमी ताचो तपास चालू आसा। वेपन यूज केला जाता। विक्टीम आसा तो हांगासर पाहिला सर नायफ घेवन आयडेंटिफाय जावपाचो आसा सांगता तुमकां आयडेंटिफाय जातकीर। मात आमकां मेळटा म्हायती प्रमाण हो जो एका दादल्याचो मर्डर जाल्लो आहा तो दादलो ट्युरिस्ट आहा आनी गुजरात सुरत हांगासलो म्हणून कळोन येता। आमकां आनिकूय अशी म्हायती मेळटा की एका 3 जाणां भितर ही झगडी जाल्या म्हणून कळटा आनी झगडी जावन एका हॉटेलान खंय तरी झगडी जाली आनी तो जो विक्टीम आहा तो आपलो जीव वाचोवपा खातीर धांवत येतालो आनी रस्त्यारूच ताका त्या जे एक्यूज आहा तेंच्यांनी आडयलो आनी ताका तोपलेलो आहा। आतां सद्याक वेपन आहा ते रिकवर केल्ले आहा पुलिसेन आनी मोटीव कितें आसलो हेका मारपाचो ते आमकां अजून कळोंक ना। मात अशें कळोन येता की कॅसिनोच्या वादांतल्यानूच खंय हो तरी झगडी जाल्या म्हणून आतां अदमास आहा। जो पर्यंत एक्यूज धरिना तो पर्यंत हेजो मोटीव कळना पण फुडली इन्वेस्टिगेट जे कलंगूट पुलीस आतां करता। सो जशी जशी अपडेट येतली तुमकां आमी ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।